Headlines brought to you by Panchamrita. जिल्हा पंचायत वेंचणुकेत गोंयकारांनी भाजपाक दिलो कौल. दुसऱ्या नंबरार काँग्रेस, मोगोचे तिरूय जैतिवंत, गोवा फॉरवर्डाचे 2. प्रस्थापितांक धपको दीत अपक्ष उमेदवारांनी जोडले जैत. हरमला राधिका पालयेकर, कोलवाळे कविता कांदोळकर आणि बेतके खांडोळा सुनील जल्मीक जैतिवंत. कोलवाचो उमेदवार सोडलो जाल्यार आम आदमी पार्टीचे 42 जाग्याचेर खावची पडली हार. राष्ट्रीय फुडाऱ्यांनी केलो प्रचाराचो जालो ना फायदो. जेटपी वेंचणुकेत जायते कडेन अटीतटीची लढत. रिवणा, खोला, हरमल, शिरसय आणि कोलवा उमेदवार जिखले कमी मार्जिनान. हटफड्या अग्निकांडात लुथराच्या आनीक एका कंपनी आड FIR. बरच्या खातीर एक्सायज लायसन मेळोवंक लुथरा भाव आणि अजय गुप्तान वापरिल्ले बोगस डॉक्युमेंट. आणि 2019च्या अनवर शेख खून प्रकरणात 5 दुबावित निर्दोष. दुबावित्या ठोस पुरावे सादर करपाक पुलिसें अपयश. मडगांव एडिशनल सेशन कोर्टाचें निरीक्षण.